Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 15 लाखांच्या गोयच्या लोकसंख्येक आतामेरेन केंद्राकडच्यान कोविड वाशिनाचे सुमार 6 लाख डोस आयल्यात. केंद्राकडच्यान गोंयांक आज मेरेन सुमार 6,14,370 डोस पावल्यात. हे सगळे फुकट डोस. तातूंतले 2,24,000 डोस उरल्यात. आज मेरेन 3,90,000 डोस लोकांक दिल्यात. तातूंत चडशे सिंगल डोस घेतिल्ले. गोंयांत सध्या हेल्थ वर्कर, फ्रंटलायन वर्कर्स, 60 वर्सां आनी 45 वर्सां पिरायेवेल्या अशा 4 गटां खातीर कोविड लसीकरण जाला. 18 वर्सां पिरायेवेल्यांक अजून सरकारी लसीकरण सुरू जाल्लें ना. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाच्या पावण्यार मणिपालात चलता. आरोग्य खात्याच्या हेल्थ बुलेटिना प्रमाण कोविडान आयतारा 67 जाण सोंपले. 2,633 नवे दुयेंतींची भर. राज्यांत सध्या सक्रिय कोविड दुयेंतींचो आंकडो 32,000 तेंकलो. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 3,000 जाण कोविडांतल्यान भायर सरल्यात. So if you see, staff requirement is quite huge. Plus, people are not coming forward, even if they are not employed. And if you call them for MTS job, they are not coming forward because people are scared of working in the COVID wards. So this is one huge gap between the demand and the recruitment. So somewhere we are trying our level best. Government is trying level best to get these people. 18 वर्सां वयल्यांक अजून सरकारी डोस ना. 5 लाख डोस मागयल्यात. 32,000 डोस रोखडेच पावता म्हण सरकार एक सारकें सांगता. आयतारा 1,700 जाणांक वाशिनां दिल्या. एकूण डोस 3,85,000 वयर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी.